मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. गुड इवनिंग टू यू. बागून जुजेवाज आमच्या गोंय दमान दिवोसिजेच्या आस्काऱ्याचे पुर्बेची 9 दिसांची तयारी जोरान चालू आसा. कांयच न्हय करून 5 दीस गेले. 6व्या दिसाक आमी पावल्या 12 जानेराचे ब्रेस्तार. आमच्या दोळ्या मुखार आयज विशय दवरला तो हो राग क्रोध पालोवन शांती समाधान जोडून जेजूचो पाटलाव करुया. हो दीस भेटयला दिओसेजीच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्यांच्या वावरा पासत. तशेंच ह्या दिसांनी कांय वरादां पासत आमी मागत आयल्या. आयज आमी मागता 2 वरादां पासत. सकाळीं वेर्ना वारात द डिनरी ऑफ वेर्ना आमचे मदें आसली. तांचे पासत आमी मागलां. तांणी आमचे पासत मागलां 9:15 मिसाक. आनी या आतां सांजेच्या वेळार 4 मिसाक कानाकोना आमचे मदें हो वाराद आसा. आनी तांकां आमी पळोवन खुशाल जाता. देवाक आर्गां दिता. तुमकांय आर्गां दिता. आतां तुमकां जाणा जावंक आनी जायते फावटी अशेंच आमी तुमकां सांगता कळीत करता फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. वेर्ना वारादा काल येतात त्यो फिरगोजयो कांसावली, कुणसुवा, माजोर्दा, वेर्ना, नागवा de वेर्ना, नुवे, केलोसी, उतोर्दा, वेल्सांव आनी वेर्ना. कानाकोना वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजयो आगोंदा, अंजदीवा, बाटपाल, कानाकोना, चिपले, गालजीबागा, लोलये आनी सादोळशें. तुमकां बाबा भयणीनो इतल्या जाणांक पळोवन म्हाका खरेंच खुशालकाय भोगता. जायत्या जाणांक तुमकां जायत्यो कठिनायो पडल्या आसतल्यो हांगा येवंक. आयज बेश्टो मेकळो कांय दीस न्हय, कामाचो दीस तो. तरी जायत्या जाणांनी वेळ काडून लीव घेवन आनी हें तें आपलो येवपाचो बंदाबस्त करून जायते त्यागी जिविता वरवीं तुमी हांगा पावल्यांत. देखून तुमकां हांव आदींच देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगल्यांक एमिसाचे भेटेक हांव येवकार दितां. खेरीत भाशेन हांव येवकार दितां. आमचे मदें कानाकोना हो वाराद आसा. तुमकां सगल्यांक एमिसाचे भेटेक माई मोगाचो येवकार. आनी मागता देवा लागीं जशें हांव दर मिसार मागता की हे भेटे वरवीं देवाची उपोट बेसांवां आमचेर वचचीं म्हूण. कोणाकूच जे हे नोवेनाच्या मिसान आटापलेलें आसा तें चुकोवंक फावो ना. आमकां सगल्यांक तें फावो जावंक जाय बागेवन जुजेवाजाचे मजतीन. आनी जें कितें आमच्या वद्दान आमी करपाचें आसा तेंय आमी करूंक गरजेचें. बरे भाशेन सगळे ल्हानविकायेन भक्तीपणान आत्म्याचे उर्बेन मागतात तेन्ना आमचे लागीं जाबाब दिवन गितां गावून त्या वेळार आमची शिताबेन आमी वांटो घेवंक. आमचे 2 पड्डे आसतात पळय, स्क्रिन्स आसात आमच्याच बऱ्याक. थंय उतरां आमकां मेळटात. म्हणटच एकाच उतरान बाबा भयणीनो जाता तितली बरी मिसाची भेट भक्तीची करूंक आमी वावरुया. ज्या वरवीं देव आमकां बागेवन जुजेवाजाची मजतीन जायतीं देणी बेसांवां दितलो. हेच म्हजे आवडे आनी मोगाचो येवकार दिवन आमी बरे भाशेन मिसाची भेटेन वांटो घेवंक तुमकां हांव आमंत्रण करतां. सुरवातेक आमी गीत गायतले. हांव देवा मोगाक. भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक सांत जुजेवाजाच्या नोवेनाच्या 6व्या दिसाक येवकार. राग क्रोध आसलो तितल्या सुवातांनी शांती समाधान शिंपडावंक सांत जुजेवाज वावुरलो. हेंच करूंक आयचो विशय आमकां हुस्कायता. हें मनान धरून सांत जुजेवाजा भाशेन आमी शांती समाधानाचे दूत कशें जावंक येता हाचेर लक्ष घालून गीत गावया. देवा मोगाक गायात.
Talo upaniya Bapa putra katnya Gayong koruniya Eva mogagaya Talo upaniya Bapa putra katnya Gayong koruniya Eva mogagaya Eva utoraikuชีวิต papapito Sugliet kay saya Eva mogagaya Eva utoraikuชีวิต papapito Sugliet kay saya Eva mogagaya Ako'y Oshisoma Ishtago din soma Deva Cheunakia Deva Mogagaya Ako'y Oshisoma Ishtago din soma Deva Cheunakia Deva Mogagaya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचेही नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसूं मोगाच्या भावा भयणींनो खबरां पत्रांचेर टीव्हीचेर वो हेरा माध्यमांतल्यान आमी दर दिसा जोगळी झुजांच्यो खबरो पळयतांव आनी आयकतांव देसा देसा मोदें झुजां धर्मा मोदें रागाची भावना रागाक क्रोधाक लागून मार फार आनी होटाय आख्ख्या संवसारान द्वेसाचें आनी तिरस्काराचें वातावरण निर्माण जालां असल्या वाद मुद्द्यांचेर शांती समाधान करून आयचो सेवादोर उलो मारता आयचो विशय राग क्रोध पालोवन शांती समाधान जोडून जेजूचो पाटलाव करुया जेजू पुनर्जिवंत जावन आपल्या शिसांक भेटता तेन्ना शालूम मुणगे शांती तुमचे सवे ह्या उतरांनी तो तांकां नोमान करी जेजू शांतीचो कुंवर रागाच्या आकट्यान जोळटल्या समाजाक तशेंच आमच्या कुटुंबान आनी शेजार सामाऱ्यांक शांती हाडूंक जेजू सोदता शांती खातीर आपलें जिवीत करचिलोलो मार्टीन लुथर किंग ज्युनियर अशें उद्गारलो डार्कनस कॅनॉट ड्रायव आवट डार्कनस ओन्ली लायट कॅन डू दॅट हेट कॅनॉट ड्रायव आवट हेट ओन्ली लव कॅन डू दॅट कालोखाच्यान कालोख नोपयत करूंक शकना फकत उजवाडाच्यान कालोख नोपयत करूंक शकता द्वेसाच्यान द्वेसाक नोपयत करूंक शकना फकत मोगाच्यान राग नोपयत करूंक शकता आयच्या काळार पाप सायब फ्रांसीक सोम्या जेजूचो शांतीचो संदेश आपल्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान शिकयता आमी बायगोन जुजेवाजाचे पोरवेक तयार जाताना शांती समाधान हाडूंक आनी जेजूच्या पावलांनी चलूंक बायगोन जुजेवाज आमकां एक श्रेश्ठ नमुनो जावन आसा
बायगोन तुजे वाज आपल्या त्रास कोश दितोल्या सोवें शांतीन वागलो. आमच्या जिवितान, कुटुंबान, गांवांत, देसांत आनी संवसारांत शांती येवंक आनी आमी शांतीचे दूत जावंक ह्या मिसान करपा मागुया. आयचो दीस दिवोसुजीच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्याच्या वावरा खातीर भेटयला. ताचो वावर फलादीक जावंक मागुया. तशेंच वेर्ना आनी कानाकोना ह्या वावराडा पासत आयज मागुया. राग क्रोध पयस करून शांती समाधान हाडूंक आमकां हाचो विशय आयकत आमकां आपयता तेन्ना आमकां ह्या वेळार आमीच विचारुया, खरेंच हांव शांतीचो मनीस जालां काय? जेजून मोगा बोगसण्या वरवीं आमकां शांतीचो मार्ग दाखयलो. हो मार्ग हांव चल्लां काय? शांतीची मनशां जावंक चुकल्या हांव देखून सगले खालती खायन ह्या वेळार देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. हांव पातखी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्याय सारून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चारून वायथा धरून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार भुरगीं सगल्यांक देवता आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. प्रार्थुया. ह्या मिसान आमी खिरीतपणी मागता फ्लाविया नुनेस ही आमचे भयणी पासत ताची बरी भलायकी पासत मागता. ताची आनी ताचे फॅमिली पासत देवान बागेवंत जेवाजाचे मजतीन ह्या घराब्याचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां बरी भलायकीन बरोवंक खिरीतपणी मागुया. देवा तुझ्या याज्ञिका बागेवंत जुजेवाजाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आशयेच्या शिमापरी पोरसडायली. तुज्या चाकरान देवाचें उतर परगटलें आनी सुर्गीच्या संस्कारांनी पोसली. तुजे पुर्जेचेर दीस घाल. ताचे मजतीन आमचो बाबाट ओदीक ओदीक वाडोय आनी शिवर्तमनाचे विस्वाशी साक्षीदार आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जी येता राजवत चलयता सासणाच्या ससनांक. Amen. बागयोंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, ओदीक वर्त्या देण्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगल्या परस उत्तम वाडटी हांव तुमकां आतां दाखयतां. मनशांच्यो आनी देवदूतांच्यो भासो हांव उलयन, पूण म्हाका प्रिती मोग नासत जाल्यार हांव फकत वांसटी गांठ वो किणकिणट्या कांसाळ्या सारको. देवाचो संदेश दिवचें देणें म्हाका आसत. सगल्या गुटांची आनी सगले विद्येची
ओळख म्हाका आसत आनी दोंगर लेगून एके सुवातेर थावन दुसरे सुवातेर उखलून दवरूंक म्हाका पूर्ण भावार्थ आसत, पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हांव कांयच न्हय. सगलें म्हजें आसलें नासलें तितलेंय वांटून म्हजी कूड लेगून लासूंक दीन, पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हें म्हाका कित्याकूच उपकारो ना. मोग म्हणल्यार सोंसणीक आनी दयाळ. मोग वचता थंय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गोरव ना. मोग माणसुगेची शीम उतरना, आपलो आदाव सोदिना, राग दवरिना, वायट घेतलां तें मनांत बाळगिना. दुसऱ्यांच्या वायटांत मोग खुशाल जायना, पूण स्वतान खुशाल जाता. मोग सगलें भोगूंक, सगलें सोत मांदूंक, सगल्यांचो बोरवांसो धरूंक, सगलें सोंसूंक तयार आसा. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सगलीं म्हणुया. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुका शरणा येता सर्वेस्परा, म्हाका कोदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कोर. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्परा म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नुस्त्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरवांसो. म्हजे तरणे पिरायेर थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मा थावन तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा म्हज्या तरणे पिरायेर थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या वचोरयांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbesporak, soy, 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 soy. Sorbesporak, soy, 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 soy. Sorbesporak, soy, soy. Soy, soy, sorbesporak, soy, soy. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Sorbesporak, soy, 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 soy. Sorbesporak, soy, 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 soy. Sorbesporak, soy, soy. Soy, soy, sorbesporak, soy, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somya. जेसून आपल्या शिस्सांक म्हणे, तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. तुमकां जळटा तांकां बरें करात. तुमचे शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात. तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागणें करात. कोण तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजे आंगोस्त्र काडून घेत ताका जुबोय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी, आनी तुजी वोस्त काडून व्हेल्या
ताचे कडची ती परतून मागूं नाकात. एरांनी तुमचे सोरी केलोले तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरी करात. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचे पुणे कसले? तर पातकी लेगून आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात. आनी तुमकां बरें करतल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचे पुणे कसले? पातकी पर्यान तशेंच करतात. सांचे लागचे परत घेतल्यांत म्हूण तुमी रावतात, तांकांच तुमी कितेंय उश्णें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचे पुणे कसले? दिला तितलेंय परत घेवच्या मनान पातकी पातक्यांक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा धरिनासतना एरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मोसुरी मेळटली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यात. तर उपकार्यां आनी वायटव्या सोरी तो कोण वाडो. तुमचो बाप दोयाळ तशीच तुमी दोयाळ जायात. कोणाचीच नीत करूं नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरे चितार दामून चेपून आलोवन आनी ओतोसोर सुयेन बोल्लोलें माप तुमचे उटयेंत पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी राग क्रोध पालोवन शांती समाधान जोडूंक जेजूचो पाटलाव करूंक ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. सुरवातीच्या उतरान जाय तें आयकलां आमी. कितें आयकलां? आयकलां की आमच्या घरान झगडी जोडटा, राग क्रोध आसा, आमच्या जिवितान आसा, आमच्या समुदायान आसा, आमच्या गांवांनी आसा आनी देशांनी मदें आयज झगडीं झुजां हें सगळें आमी पळयता. हें सगळें आमी पळयता. जाल्यार हाचें कारण कितें काय? हाचें कारण कितें? हाचें कारण आमी सोदुया. देवाच्या उतरान बागेवन जाकोब आमकां कितें म्हणटा तो पळय. 4 आवेसवर 1-2 वड अशें म्हणटा, झुजां आनी झगडीं तुमचे मदें खंयचीं येतात. तुमचे मदें झूज करता त्यो वणावड्योच न्हय. तुमी कितें आवडेता तें तुमकां मेळना म्हणटच तुमी जिवेशी मारूंक तयार आसात. तूं कितें आशेताय तें तुका मेळोंक शकना तेन्ना तुमचे मदें झगडीं आनी झुजां. म्हणटच तुमकां कळटा आयज आमकां हें देवाचें उतर आमकां आन्सर दिता एके भाशेन की जरी तर आमचे आवडे, आमी जें कितें आवडेता आनी आमी कितें आशेता तें आमकां जरी तर मेळना तेन्नाच की झगडीं झुजां घडटा. तेन्नाच की आमी दुसऱ्यांक तें जोडून घेवचे खातीर आमी मारूंक पासून तयार जाता. आनी असलो कितें समाज आयचो जाला. आयज आमच्या घरा बे तशेंच कितें जाल्या. दर एकल्यान हांवेन आनी तुवें आमच्या मनान आनी काळजान भितर वचून आमी पळोवंक जाय आयज म्हजें आवडे कितें, हांव ह्या संवसारान कितें आवडेता, कितें हांव जोडूंक हांव आशेता, हें की भोव म्हत्वाचें. आनी जरी तर आयज ह्या समाजान आमकां राग क्रोध झगडीं झुजां
आमच्या जिवितान आमच्या गोराब्यान हे आमी पळयता जाल्यार मोगाळ बाबडीनो कितें तरी आमी विसोत्ता म्हणजे आमी ह्या संवसाराचो मोग करता आमी ह्या संवसाराच्यो वस्तू आशेता आनी आवडेता आनी हाका लागून हें सगळें घडटा कित्याक आमकां तोच जाकोब आमकां सांगता जो कोण संवसाराचो मोग करता पळय तो कोणाचो दुस्मान तो देवाचो दुस्मान म्हणटा जो कोण संवसाराच्या वस्तूंचो संवसार आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करता तो जावन आसा देवाचो दुस्मान आनी ताचे सोबे देवाचो मोग केन्नाच आसूंक जायना कित्याक ह्यो दोनूय बराबर वचना आनी हाकाच लागून मोगाळ बाबडीनो आयज आमच्या जिवितान हे असले वातावरण आमी पळयता न्हयच आमच्या जिवितान आयज आमच्या गोराब्यान समाजान आनी आयच्या देशा मध्ये कित्याक हेच कितें जाल्लें आसा तर असले मन जरी तर आमकां दाखयता जाल्यार आनी संवसार जरी तर संवसाराचो जरी तर आमी मोग करता जाल्यार आमी देवाचे दुस्मान म्हणटा जाल्यार जाकोबाची चीट आमकां कितें सांगता काय जाकोबाची चीट आमकां पयली चीट 5वो आवेसवर 18वी ओळ आमकां अशें म्हणटा आमी देवाची आनी आख्खो संवसार नुस्त्याच्या ताब्यान आसा जरी तर आमी संवसाराचो मोग करता जाल्यार आमी ताच्या ताब्यान आसा आनी तो दुस्पोट घालता तो आयला तो कितें करूंक आयला म्हणटा तो येता तो दुस्पोट घालूंक येता नागोंक येता फोटोंक येता इबाड करूंक येता काबार करूंक येता आनी हेच कितें आयज आमी पळयता तेन्ना मोगाळ बाबडीनो आमच्या काळजाचे आवडे आनी आमी कितें आशेता तें कितें जावंक जाय काय ती आमी सोदची गरज माथेबाचें शिवोटतोमान 6वो आवेसवर 33 ह्या वळीचेर आमकां मेळटा कितें म्हणटा जेजू म्हणटा पयलें देवाचें राज सोद आनी उपरांत सगळें हांव तुका दितलो देवाचें राज सोद तुज्या जिविताचो आवडो आनी तुज्या जिवितान तूं कितें आवडेता आनी आशेताय तें जावंक जाय तुवें देवाचें राज जोडूंक हो तुजो हावेस जावंक जाय आनी जेजू हें कितें म्हणटा पयलें देवाचें राज कितें पळय तें सोद आनी उपरांत सगळें हांव तुमकां दितलो वय मोगाच्या भाव भयणीनो हें कितें आमचो हावेस जिविताचो जावंक जाय ही कितें आमच्या काळजाची आशा जावंक जाय ह्या संवसारान आमी जियेत आसतना आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार कशे हें मन आमचे भितर आसूंक जाय आनी जरी तर देवाचें राज जोडूंक सोदताय जाल्यार तुका भावार्थ मेळ्ळा जेजू क्रिस्ता वरवीं भावार्थ तुका मेळ्ळा आनी ह्या भावार्था वरवीं तूं देवाच्या राजाचो वांगडी जालाय आनी फुडाराक ताचो वांगडी जरी तर तूं जातलोय जाल्यार तुवें ह्या जिवितान तुजो मेळ्ळलो भावार्थ तुका मेळ्ळा तो भावार्थ तुज्या जिवितान तुवें व्हरूंक जाय सगळे भाग्योन पेद्रू आपले पयली चिटीन पयल्या आवेस्वरान आमकां उडगास करता सगळे प्रवादी म्हणटा आनी भाग्योंत मनीस सगळे भाग्योंत मनीस पासून सगळे इन्वेस्टिगेशन करताले म्हणटा सोदताले म्हणटा कितें सोदताले जो भावार्थ आमी घेतला त्या भावार्थाचो शेवट कितें काय म्हणून ह्या भावार्था वरवीं आमी कितें जोडूंक जाय काय म्हणून हें म्हणटा तो सोदूंक भोंवताले आनी तांणी सोदून काडलें आनी तांणी पळयलें कितें म्हणून ह्या भावार्थाचो शेवट जावन आसा की ह्या भावार्था वरवीं आमी आमच्या आत्म्याचें साल्वसांव जोडून घेवंक जाय म्हणून द साल्वेशन ऑफ आवर सोल द अल्टिमेट गोल ऑफ आवर फेथ इज द साल्वेशन ऑफ आवर सोल आत्म्याचें आत्मो की आमी जोडून घेवंक जाय साल्वार करची गरज आसा आत्म्याचें साल्वसांव करची गरज आसा आनी जो कोण आत्मो साल्वार करता तो की त्या देवाच्या राज्यान पावतलो आनी हेच आत्मो साल्वार करपाक जेजून आमकां ही वाट दाखयल्या आनी ही वाट तो आपल्या जिवितान तो चल्ला तो बापाचो रूपकार मोगाचो रूपकार मनीस कुळाक जाला
आपल्या जिवितांत ताणें हो मोग आपल्या उतरांनी आनी आपल्या कोरण्यांनी ताणें पोरगोटला. तो बापाचे दोयाळेचो उपकार जाला, बोगसण्याचो उपकार जाला. काकूत ताचे सोबे आमकां दिसती पडटा, सगळे ताचे सोबे दिसता, देवाची सगळी सुपूर्णाय ताचे सोबे आमकां दिसता. आनी ताणें हो देवाचो मोग आपल्या जिवितान आनी आपल्या मरणान पुरसार मरो पर्यंत ह्या मोगाक ताणें साक्षी दिल्या आनी तो सुपूर्णायेन आमकां दाखयला. कित्याक जो मोगान जियेता तो देवाचें बोगसणें जोडून घेवंक तयार आसा. आनी जो बोगसणें जोडटा तो शांतीचो मार्ग चलता. आनी हेच कितें जेजून आपल्या जिवितान केलें. आमी रिक्तीच परब समोर उमल्या, नातालांची परब. तो शांतीचो कुंवर म्हणून आमी परगटला. बापाचो व्हड तो मोग आमकां जेजू वरवीं आमकां उक्तापो जाला. आनी तो जावन आसा शांतीचो कुंवर. हेच कितें आपल्या जिवितान ताणें केलें. आनी मरता आसतना मेल्या उपरांत शिसांक ताणें हेच देणें दिलें, शांतीचें देणें दिलें. आनी जरी तर मोगाळ बाबडी न्हू, आमी शांतीचो रस्तो सोदता जाल्यार गरज आसा आमी मोगाची वाट चलोवंक, आमी बोगसण्याची वाट चलोवंक. आनी हेच मोन आमी पळयता जुजे वाजा सोवें ताच्या जिवितान ताणें हेच कितें आपल्या जिवितान ताणें पयलें देवाचें राज कितें पळय तें ताणें सोदून काडलें. पळय, आनी हें देवाचें राज सोदून काडून ताणें आपलें जिवीत देवाचे सेवेक भेटयलें. आनी ताणें कितें केलें काय, ताणें न्हूच आपलो आत्मो साल्वार करूंक वावुरलो, म्हटल्यार मनशाचे आत्म्याचे साल्वसांव जोडूंक हें ताचें मन जालें. आनी हाका लागून ताणें संवसारी मन सारकेंच मारून उडयलें. आनी हेच ताच्या जिवितान आमी पळयता की तो सादेपणान जियेलो, बेस्त्या पांयांनी भोंवलो, सादें जिवीत जियेलो, सादें जेवण तो जियेलो. हो मारोग ताणें घेतलो आनी हाचे वरवीं मनशाची काळजां तो जिखलो. गोराबे जे मोडलोले पळय ते ताणें ह्याच मोगाचे उबेन ताणें तांकां भानून घोट केले. फिरगोजो ज्यो मोडलेल्यो ताणें घोट केल्यो. हे कितें आमी पळयता. आनी आमकां इतिहासान आमकां ताच्या जिवितान आमकां सांगता, जेन्ना देवाचे परगोटणेचे ही खातीं आसलीं, 2 खातीं आसलेलीं, पादुआदा आनी प्रोपोगंदा फिदे, हे 2 व्हडले देवाचें उतर परगोटणेची खातीं आसलेलीं पळय, तांचे मदें फूट पडली पळय तेन्ना पासून, तांचे मदें घोर समज जालो पळय तेन्ना हो मनीस आपूण लानविकायेन तांचे मदें वचोन पांयां पडून तांचे सोंदान तांचे मदें हाडूंक तो वावुरता. आनी हें कितें तो करता, लोकां मदें जेन्ना भाशेक लागून जेन्ना झुजताले पळय तेन्ना तो तांचे मदें वचून शांतीचें वातावरण रचून हाडटा लोकां मदें, उचामळाय थांबडून. जेन्ना तो वावर कोत्तालो शिलावच्या गांवांत, जूंय ताचे दुस्मान ताका आडकोट दिताले ह्या वावराक, जेन्ना ह्या दुस्मानाचेर वायट येता पळय तेन्ना, वशाची पिडा येता पळय तेन्ना त्याच दुस्मानाचो तो सेवा कोत्ता आनी तांकां मोगान आपली सायडीन तो ओडून हाडटा. असलें ताचें जिवीत जालें. आयज मोगाळ बाबडी न्हू, ताच्या उगडासाक हे पोरबेक आमी तयार जाता तेन्ना मोगाळ बाबडी न्हू आमकां यो मारोग चलोवंक आनी आमी शांतीची मनशां जावंक देव आयज आमकां आपयता. तेन्ना मोगाळ बाबडी न्हू एक मन आमी जाणा जावंक गरज. आनी एक मन म्हणटा पळय तें हें की आमी खंयच्या काळान आसा पळय तें आमी जाणा जावंक गरज. आमी खंयच्या काळान आसा काय, आमी शेवटाच्या काळान आसा. कित्याक जेन्ना जेजून देवाचें राज परगटलें पळय तेन्ना ताणें म्हटलें, काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. काळ बोल्लो, देवाचें राज लागीं पावलां. जेजू देवाचें उतर परगटून वचून उणीच म्हटल्यार आतां आयज म्हणूंक जाता 2000 वर्सां जावन गेलीं. आनी कितलो काल उरला काय ह्या संवसाराचो, कितलो काल उरला काय. तेन्ना पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा, जरी तें पवित्र पुस्तक आमकां आसा जाल्यार तें पवित्र पुस्तक कोण हिंच्या लोकांक बरयलां काय, हें पवित्र पुस्तक शेवटाच्या लोकांक बरयलां. आनी हाचो आमकां पुरावो आमकां जरी तर बरे भाशेन पळयत जाल्यार आमकां मेळटा 1 कोरिंथियन्स 10:11. पूण हेरांक देख जावच्याक हें सगळें तांकां घडलें.
आणि आमी काळाच्या शेवटाक जियेता तांची शिकवणे खातीर ह्यो वस्तू आमकां तांची शिकवणे खातीर ह्यो वस्तू तुमकां बरयल्यात. इस्रायल पोरजेच्या जिवितान जें कितें सगळें घडलें, कित्याक देवाचो मोग आनी देवाची काकलूत तांकां फावो जाली, देवाची शांती पासून तांकां फावो जाली, म्हणल्यार त्या लोकांनी कितें केलें काय, ती लोक काळजान धारून जालीं, धारून आयन ती वागलीं देवा सवें, धारून आयन वागलीं. आदल्या कोरारान आमी पळयता, म्हणल्यार नव्या कोरारान तोच देव मनशा मदें जिवंक आयलो आनी ताणें ही देवान दिल्ली सुमूर्त, आख्खी मोगाचेर थारावलेली सुमूर्त आपल्या जिवितान ताणें ती सुपूर्णायेक पावयली आनी आमकां ताणें देख दिली, व्हडली देख दिली. ताका लागून हें पवित्र पुस्तक जें आयज आमी वाचता पळय तें आमकां शेवटाच्या काळार आसलेल्या मनशांक मोगाळ बाबडीनो, शेवटाच्या काळार आसा म्हणटोत, शेवटाच्या काळाक जायत्यो घडण्यो घडटल्यो म्हणटा आमकां पवित्र पुस्तक. आनी एक्लिजियास्टस हें पवित्र पुस्तक आसा, 3रो आवेसपोर ताची पयलीच वोड आमकां सांगता, एवरीथींग हॅपन्स एट अ टायम वेन गॉड चुजीस. सगळें जें कितें ह्या संवसारान घडटा पळय तें सगळें देवाक जाय त्या त्या टायमार घडटा म्हणटा. आनी आयज मोगाळ बाबडीनो आमी पळयता ह्या संवसारान एक पिडा भितर चल्ल्या, ती आयजून काबार जावंक ना. आयज एक झूज सुरू जाला, त्या झुजाचो कितें शेवट जातलो पळय तो आमकां खबर ना. आनी तरेकवार दुसऱ्यो वस्तू, कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा क्रिस्त विरोधी येतले म्हणून, आनी क्रिस्त विरोधी बोल्लेले आसा. म्हणजे शेवटाचो काळ डुंगाय. आयज धर्माच्या नांवान आयज पळयता आमी वाद विवाद जाता तोय पळयता आमी, हेय आमी पळयता आमच्या देशान. ह्यो सगल्यो वस्तू आमी पळयता. हें सगळें जेजून सांगलां की आमकां आमच्या भावार्थाक शेवटाक गोवायकी दिवची पडटली म्हणून. आनी जरी तर ह्यो वस्तू शेवटाच्या काळान ह्यो वस्तू घडटा जाल्यार आमी कितें करपाचें काय, आमी तेंच जिवीत जिवचें की आमी तयार जावचें मोगाळ बाबडीनो. आयज आमी मागता ह्या देशान, आमच्या देशान शांती येवंक, धर्माचे वाद विवाद सगळे काबार जावं. आयज तें झूज ती पेटलेलें आसा रशिया आनी युक्रेना मदें, तें सोंपू म्हणून आमी जाय तें मागता मोगाळ बाबडीनो. ह्यो वस्तू आमकां जाय त्यो, तशेंच पिडा काबार जावंक आमी मागता. तेन्ना भोव म्हत्वाचें जावन आसा आमी आमच्या सुमयाचो ताळो आयकून, देवाचें उतर आयकूंक आनी देवाची शिटकावणी आमच्या जिवितान आमी घेवंक मोगाळ बाबडीनो. कित्याक आयज ह्या संवसारान देव ना कसो दिसता, देव ना कसो दिसता. कित्याक आयज आमकां हो भावार्थ मेळ्ळा, भावार्थाचें देणें मेळ्ळां. आमकां सुपर पोरगोटणी जेजू वरवीं बापाच्या खोऱ्या मोगाची आमकां मेळ्ळ्या. शांतीचें जिवीत आमकां फावो जालां, जें ह्या संवसाराक मेळूंक ना, ह्या संवसाराक मेळूंक ना. आनी आमचेर एक मोठें आव्हान जावन आसा, एक बीग चॅलेंज म्हणटा पळय ती ही की आमी देवाची खोऱ्या देवाची भुरगीं जाल्यार आनी आमकां खरो देवाचो मोग फावो जाला, आमकां देवाची खरी शांती फावो जाल्यार मोगाळ बाबडीन गरज आसा आमी हें संवसाराचें मन सोडून दिवंक, संवसारी आशा सोडून दिवंक आनी आमचें मन देवाच्या राजाचेर लावंक. देवाचें राज जोडपाची आशा आमच्या काळजांनी आमी बाळगूंक आनी हें करूंक जो आमकां भावार्थ मेळ्ळा आनी भावार्था वरवीं हें मोगाचें जिवीत मेळ्ळां, जें आयज आमी देवाच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां. कितलेच पावटी कडेन आयकलां आसतलें तें हांवें सांगची गरज ना. म्हणल्यार तें देवाचें उतर आमच्या काळजान भितर वचूंक जाय, जंय मोग आसा. आनी त्याच बरोबर आयजचें शिवर्तमान आमकां सांगता दुस्मानाचो मोग करात. हें कोणूच शिकयना, फकत आमचो धर्म शिकयता. आनी ही की शिकवण ह्या संवसाराक जाय आनी ही परगट जाल्ली जाय. तेन्ना मोगाळ बाबडीनो आमचें मन संवसारी काडून आमी देवाच्या राजाचेर आमचे दोळे लावया. हें जावं दी दोरेकल्याचें मन, हे आवंडे आमचे आसा तें देवाचें राज जोडचें आवंडे जावं दी आमच्या जिवितान. जेन्ना हें तें जातलें पळय तेन्ना आमी देवाक आमच्या जिवितान वांटो दितले. कित्याक आमचो पयलो मनामेत आमकां सांगता पयलो देवाचो मोग कर
आनी तुज्या काळजान खरेंच देवाचो मोग आसा म्हणून केन्ना कळटलें जेन्ना तूं तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय पळय तेन्ना. वय हो जातलो पुरावो की खरेंच तूं देवाचो मोग कोत्ताय म्हणून. आनी हें कितें आमी दोर एकल्यान करची गरज आसा मोगाळ बाबडीन. दोर एकल्यान तेन्नाच जेन्ना मोग आसा पळय थंय आमी बोगसोण्याचें मन घेतलें हांव. जेन्ना गैर समोर जाता पळय तेन्ना बोगसोणें दिवन आमी मोग सांबाळटले हांव आनी तेन्ना की आमी शांतीचो मार्ग चलोवंक पावतले हांव. स्वता नितीन जिवन कित्याक जंय मोग आसा थंय स्वत आसा, नीत आसा, सेवा आसा, हें करून आमी पावतले हांव. आमचे घोराबे देवाच्या मोगाचे बुन्यादीचेर बांदलेले आसा. एफेसकारांची चीट तिसरो आवेस्वो चवथी वळ आमकां म्हणटा कितें म्हणटा सगळे कुटुंब म्हणटा सगळे कुटुंब देवा थंय आपलें नांव घेता. कित्याक देवा थंय आमची बुन्याद आसा घोराब्याची. ताका लागून जशें ह्या देवा सोवें जिवीत आसा, मोगाचें आसा जिवीत, शांतीचें आसा जिवीत, एकचाराचें आसा, तसले घोराबे आमचे करून आमच्या घोराब्यांनी आमी शांतीची वाट चलची गरज आसा मोगाळ बाबडीन. भाग्योन पावलू एफेसकारांक बरोवन हेंय सांगता तुमी देवान विचून काडलेली, पोवीत केल्ली आनी देवाची बो मोगाळ परजा देखून एकामेका सोबे सोंसणीकायेची, समजिकायेची, दोयाळ काकुत्सार तुमी जायात. बोक्षाचें मन धरिनाकात. सोयेगा प्रमाणे एकामेकाक बोगसात आनी शांतीन जियात. जशें सोम्यान तुमकां बोगचिली ते भाशेन तुमी बोगसात आनी अशे तरेन शांतीन तुमी जियात. हें सगळें करता आसतना म्हणटा तुमचे भितर एक आसुंदी मोग आसुंदी की ती जावन आसा एक गांठ म्हणटा जी आमकां सगल्यांक एक दवरता. ह्यो मोग तुमच्या कुटुंबांनी न्हूच म्हटल्यार आमच्या समुदायान ही कुटुंबाची ह्या मोगाची गांठ आमी सांबाळची गरज आसा मोगाळ बाबडीनो. जाचे वरवीं आमच्यो समुदायो घट जातल्यो, मजबूत जातल्यो. आनी जरी तर आमी ह्या समाजान जियेता आनी समाजाची वांगडी कशी आमी जियेता जाल्यार आमच्या क्रिस्ती धर्माचे आमचें जिवीत आमी परगटूंक गरज. स्वताचे मनीस आमी जावंक, नितीचे मनीस आमी जावंक, सेवेचे मनीस आमी जावंक. जेन्ना असलें मन आमच्या जिवितान आमी वतले हांव तेन्ना ह्या संवसाराक आमी देख जातले हांव. कित्याक आमी शांतीची वाट सोदतले हांव सगळे सुवातेर. आयज हो नियाळ करता आसतना हें मन आमकां घेवया. देवाचें राज जोडची ही जावं दी आमची आशा. आमचो आत्मो साल्वार करचे हें जावं दी आमचें मन. तेन्ना मोगाची वाट आमी धरुया. मोग बोगसणें जेन्ना मोगान आनी बोगसण्यान जियेता तेन्ना आमी शांतीची वाट करतले हांव आनी अशे तरेन शांतीचे दूत आमी जातले हांव. हें करूंक आमकां त्याच भाग्यवंताक फुडें घालून ह्या मिसान आदार मागुया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी देवा मुखार आमी धरुया. सगळ्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी सांगाताक येवन आपल्या धर्माचें बरेपण एकामेकाक वांटूंक आनी भोव करून आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजून शिकयलोली शांती समाधानाची वाट आपणावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. हालींच्या काळार देशांत धर्मा मदें भावपणाची भावना नोपयत जाल्यान आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्म शिकयतात तशें
देशांत शांतीचें वातावरण हाडटले नेम कायदे घडोवन हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Jesuच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आंतरराष्ट्रीय म्हटल्यार जायत्या देशां मदें चलतली उच्चांबोलाय सोंपोवंक तशेंच राग क्रोधाक लागून कुटुंबांनी मोगाची नातीं तुटयल्यांत शेजाऱ्यांक आनी समुदायांनी दुस्मानकायो उत्पन्न जावन फुटी पडल्यात. हें सोगोट नपयत जावंक बापाची कृपा मागुया. Jesuच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयचो दीस आमच्या डिओसेसीच्या शिकवणीक आनी तरणाट्याच्या वावरा खातीर भेटयल्लो तेदना ह्या सोगोट वावराचेर आनी तातूंत जबाबदारेची आसात ताचेर सगल्यांचेर बापाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी ह्या वरवीं आमचे डिओसेसींत जायतीं बरेपणां आनी सुदारप आयल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार मागुया. Jesuच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयच्या दिसा वेर्ना आनी कानाकोणा वारांत आपली रोमारिया घेवन हांगा आयल्यात. ह्या वारादारांतल्या भावा भयणांक तांच्या गोवल्यांक तोशींच हांगा जमलोल्या सोमेस भावा भयणांक आनी तांच्या कुटुंबाचेर बागिवोन जुजेवाजाचे मोजतीन बापाचो सुबां आशिर्वाद मागुया. Jesuच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बोधोळ बाप्पा व्हडा मोगान आनी विस्वासांनी खालती विनवणी तुजे मुखार आमी दवरल्या. राग क्रोध पयसावून शांतीचो रस्तो सोदूंक आमकां तुजो आदार फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. Amen. कुंडो सोरो ह्या आमच्या वावराच्यो कुणां बापाक भेटयतना आमचें सूख दूख वावर धंदो आमचे कोस्ट त्रास आमची पिडा आनी भोव करून पेल्या सोवे आमच्यांत राग क्रोध भरलेलो आसा दुसऱ्यांक भोगसूंक कठीण जाता. ह्यो आगोडायो आनी सोगलें आमचें जिवीत देवाक भेटोवया. गीत गावया, माफी मागता, शांती दिता. Shanti dita deva pelyak mogan vengo ochi gopni kuruketa mavi makta shanti dita deva pelyak mogan vengo ochi gopni kuruketa Nabuni sora dozasa Betolina baktuka Angasto votu citana Uili shanti kuruk tu vos Mafi makta shanti dita deva pelyak mogan veino Ochi vopni kuruk keta Mafi makta shanti dita
म्हज्या बाबणीनू हें मशानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बाप्पाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नखे पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बाप्पा, सांज जुजे वाजतच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांच्या आस्कराच्या मनांक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोनवळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी हें देणें भेटोवंक आनी हें जेवण खाण घेवंक आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावंक अशें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो उक्तापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें पुरगटूंक आमकां तूं पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काडी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाजा ह्या तुज्या भक्ताच्या मनांक उडगास करून तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पोनेवोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्त संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Kolbarazo सर्वेस्पर तूं. Sorgani संसार पोला तुझ्या वैभवान उसळगी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकासून उसळगी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस म्हणून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मुडलो. तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Taco gut, porgotuja. Soumia Gesù, dolce morona mi somorota. Soumia Gesù, dolce puno život pod porgota. Soumia Gesù, tuđa jedna, a mi potrebna. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनो जेवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, बागियोन झुजे तिचो पोती, बागियोन दोन दुतां, आमचो गोंयचो आस्कारी बागियोन झुजेवाज आनी सोरकाळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याचे सो सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदरांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आपल्या पुता वरवीं देवान आमकां आपलीं भुरगीं केल्यांत आनी आपलीं भुरगीं खरी मोगान जिवची, शांतीन जिवची हीच देवाची आशा. हेंच मन धरून हें जेजून शिकयलेलें प्रार्थना आमी म्हणटा आसतना देवान आमकां फावो केल्लें जिवीत आमच्या जिवितान सांबाळूंक आनी तें जिवोवंक आनी परगटूंक आमकां आदार दी म्हणून बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाथाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती वांटुया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. पवित्र कुमिनांव घेवंक फुडें सरूया. पवित्र कुमिनांव जिबेर वो हातार घेवं येता. फुडारी दाखयतात ते मांडावळीन कुमिनांव घेवचो म्हूण आमी मागता. दुसऱ्या धर्माची कोण भावा भयणां आसात जाल्यार पवित्र कुमिनांव घेवचो न्हय म्हूण विनवती करता. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवच्या वेळार गीत गावया जेजू मोगाच्या आगट्या.
लासुनिकाचा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा सुईरात विसोटा तुया मी प्रीती वोपून सुईरात विसोटा तुया मी प्रीती वोपून जेसू मोगाच्या आत्या आमची लासुनिकाचा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा सुयोग मागोता तुया मी माफी करू सुयोग मागोता तुया मी माफी करू जेसू मोगाच्या आत्या आमची लासुनिकाचा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेसू मोगाच्या आत्या आमची लासुनिकाचा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा सुईसोगी पेटा तुया मी शांती हाडू सुईसोगी पेटा तुया मी शांती हाडू जेसू मोगाच्या आत्या आमची लासुनिकाचा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा प्रार्थूया. स्वर्गींचे बाप्पा, सांज तुजे वासाक मान दिवंक ह्या दिसा ह्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं
तुझें दिवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीची सोडवणेचो हुस्को धरून शिवर्थमानाक परगटूंक धिरांत आमी फुडें वचचें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, जे सुरवातेक हांवें म्हणलेलें तेंच आतांय हांव म्हणूंक सोदतां, कित्याक जें कितें मनशाक भोगता तें दामून दवरूंक जायना. म्हाका चड खुशालकाय भोगता तुमी इतलीं जाणां खरें म्हणल्यार माटोभर लागशिल्लीं पयशिल्लीं हांगा धांवून धांवून आयल्यांत. कितें तरी आमकां ओडटा हांगा. समथींग दॅट्स पुलिंग अस हियर. भाग्यांची देवाचो मोग आनी हेर जे कांय बरी आमकां भावना आसात आमच्या धर्माची ती आमकां ओडून हाडटात. देखून तुमकां सगल्यांक ह्या रोमारीच्या मिसांत वांटो घेतल्यांक तुमच्या सगळ्या त्यागां पासत तुमी जाय तो एडजस्टमेंट केला. हांगा थंय जायतें तुमकां जोवणें केलां आनी हांगा कशे भाशेन तुमी पावूंक जाय म्हूण तुमकां सांगलें तुमी आनी तुमी पावलीं. हाकाच लागून बाबा भयणीनो तुमकां हांव चड चड उपकारी चड देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन हांव दिन वाचूंक सोदतां. आयज आमच्या मदें ही कानाकोना रोमारिया आसा आनीक कानाकोनासून आयिल्ल्या सगल्यांक खेरीत भाशेन हांव वाखाणूंक सोदतां, दिन वाचूंक सोदतां. आनी सगल्यांक म्हणटा तेन्ना आमच्या पाद्री भावांक हे पळय आसात ते पावतात ते आयल्यात, थोडे पावूंक नात. मागीर मोठभाशी आसात तांच्या वरादाची लौकीक तुमी कितलीं आयल्यात तें आतांच म्हणटालो. आनी हेरां भाव भयणांची ह्या वरादाची न्हय पूण दुसरी आयल्यान तांचेय आमी उपकार आठयता. हांव खेरीत भाशेन दिन वाचूंक सोदतां बाबा भयणीनो. ह्या वरादाचो डीन जर तो ना आयज आमचे मदें, पाद्री सांताना डिसोजा गालजीबागा इगोर्जेचो पादविकार तो सांत आंतोनीची इग्रोज. पूण तो ना जाल्यार पासून ताच्या वावराचो म्हाका फोल दिश्टी पडटा हांगा. ताणें एक डीन कसो जायतो भार घेतला ह्यो जबाबदाऱ्यो वांटूंक, फिरगोजांक वांटूंक. बाबा तूं हें कर रे, तूं हें कर रे, तूं हें कर रे म्हणून बरी जबाबदारी हांव पळयतां. आनी त्या प्रमाणे आयज आमचो मुखेल यादनीक आसलेलो तो आनी प्रवचनूय करपी बरोबर आसलेलो तो आमचो पाद्री डॉमिनीक सिक्वेरा, रुजाय सायबिणीचे इगोर्जेचो पादविकार तो सादोळशे. आमकां बरे भाशेन ही मिसाची भेट ताणें दिली, आमकां आमचे पासत भेटयली आनी बरे भाशेन उर्बेन आमकां समजता ते भाशेन फोडून देवाचें उतर आमकां सांगलां, बरो संदेश आमकां दिला. ताचे पासत फादर डॉमिनिकाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मागीर आमची चावडेची फिरगोजकारां फादर न्यूटन फेर्नांदीस हो आमचो पातकूर. हे चावडेचे बाळका जेजूचे तेरेज हे चावडेचे इगोर्जेचो पातकूर तो. आनी सगळीं आमची भावां भयणां चावडेची तांकां घेवन आपल्या फुडारीपणा खाल ताणें हो गायन मंडळ आमकां तयार केलो, जाचे वरवीं आमी आमची काळजां मनांत देवाक उंच उबारूंक पावलीं आनी खरेंच मागण्याचें वातावरण आमचे भितर सरलें. ताकाय आमी खेरीत भाशेन दिन वाचता. आनी हेरांक कोणें वाचपाक केल्यांत हेंय आमच्या दिनाचेंच मार्गदर्शन. कोण वाचप करतलो, कोण बावडताची मागणां करतलो आनी हेर वस्तू वांटून दिल्यात त्यो आमच्या तांणी फिरगोजकारांनी केल्यात, तांकांय हांव खेरीत भाशेन दिन वाचतां. खेरीत भाशेन हांव दिन वाचतां. आमचे मदें आसा पाद्री सिमियांव फेर्नांदीस. हो आमचो पाद्री भाव जावन आसा विद्या गवळीक मंदीर आदलें गोंय पोप पायस X पास्टल इन्स्टिट्यूट हाचो वडील तो. आनी आपणा बरोबर 6 जाण प्रधान सेवकांक डिकन्सांक घेवन आयला. आनीक आमचे मदें आसात म्हूण आमकां चड खुशालकाय भोगली. आनी म्हाका दुबाव ना, ताणें आमचे पासतूय मागलें
आनी ह्या सगळ्या पासत फादर सिमियोवाक आनी हे प्रधान सेवकांक हांव खेरीत भाशेन म्हजें उपकारीपण दाखयतां. तुमच्या सगळ्या बरेपणा पासत आनीक पावटी बाबा म्हणिनो म्हज्या काळजांतान तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर जाय तो आशिर्वाद घालचो अनुभव करून ह्या वरदाच्या गवळीक वावराचेर भाग्योन जेजेवाजाचे मजतीन जाय तो आशिर्वाद पडचो म्हूण हें म्हजें आवडे. देव बरें करूं. थोड्योश्यो कडवणी आतां आमच्यो. कडवण्यो. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमची मिसां सकाळीं 6 वाजता 7:30 9:15 9:15 मीस रोमारीचे मीस आनी सांजे 4 वाजता रोमारीचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान. त्या भायर 6 वाजता इंग्लीश भाशेंतल्यान एक मीस. आयतारा दीस 15वेर मिसां एपोरी सकाळीं 5 6:15 7:30 9:15 रोमारीचे मीस आनी सांजे 4 वाजता रोमारीचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान पूण सांजे 6 वाजता मीस इंग्लेजींतल्यान. दोबाजीक परबे दिसाक सोडावेर फुडल्या सोमारा दीस मिसाची मांडावळ एपोरी 5 वाजता 6:15 7:30 9:15 आनी मागीर दोबाजीक परबेचे मीस 10. त्या दनपरां 12 वाजता जुजेवाजाच्या क्वार्तांत तुय मीस 12 आनी सांजे हांगासर मीस 4. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान. त्या दिसाक परबेचे मीस जे 10 वरांचेर जातलें ते मीस भेटयतलो बोमानेश पात्रियार्क साहेब फिलिप नेरी कार्दियाल फेर्रांव आनी त्या मिसांत प्रवचणूय करतलो आनी आमचे खातीर मागतलो. ते सांजे 5:30 वाजता इंग्लेजींतल्यान आनीक एक मीस आसा. थोड्योश्यो कडवण्यो ह्या जाग्या बाबतीन. तुमकां कुमसार जावंक मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती बरोवंक देणगी दिवंक डोनेशन्स आमच्या स्टॉलांत धर्मीक वस्तू घेवंक भोव करून आमचो वर्सावडीचो कॅलेंडर आनी अंदूच्या वर्साक तो खेरीत भाशेन सिनोदाचेर आदारलेलो आसा म्हणटूच ताजो तुमी फायदो काडटल्यात म्हूण आमी रावता. त्याच बरोबर आमचे फर्स्ट एड सेल आसा. कोणाकूय कसलो आदार जाय जाल्यार थंय आदार मेळटा. तशेंच आमचे वॉशरूम ते वाटेन फुडले वाटेन फेरी आसा. तुमकां पियेवपाचें उदक आसा पेंडोलांत आनी पेंडोला सरभोंवती आनी त्या भायर आमचे भाग्योन जुजेवाजाचें कॅन्टीन. तुमची बूक तान मारूंक तुमकां थंय ही संदी आसा. भाग्योन जुजेवाजाचें सांगलां पळय तशें एक कालेंदार आमच्या हातून कॅन्टिनान हातून आमच्या स्टॉलान मेळटात. भाग्योन जुजेवाजाची सांतवार ह्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी तशें परबे समयार उक्ती आसतली. सकाळीं 7:30 ते 1 आनी दनपरां 3 ते 7 सांताचो उमो घेवंक आनी थंय भेट दिवंक. फाल्यांच्या दिसाक कोण जरी तर वाचपां बाबार्थ्यांची मागणी करूंक सोदतात जाल्यार तांणी सांकिस्तींत सिस्टरीक मेवचें आनी आदी फुडें आपली तयारी करची. तुमी जाणोत आमचे मदें नोवेनाच्या समयार थोडीं आमची भाव भयणां जांकां घडये आयकूंक येना हियरिंग इम्पेरमेंट आसा पळय तीं अदी करून ह्या सांजेच्या 4 वरांच्या मिसाचेर आनी परबेच्या दिसाक 10 वरांच्या मिसाचेर ही आमची भयण खुणांनी ह्या मिसाचो देवाच्या उतराचो आनी हेर बारीक बारीक भागांचो म्हायती दिता. तांकांय हे भेटवणेचो फायदो मेळचे खातीर आनी तांणी देवाक वाखाणचे खातीर. बाबा म्हणून आतां तुमकां हांव सांगतलो पाद्री सिमाव गवळीक विद्या मंदिराचो वडील बेश्टो आमचे मदें येवन पावंक सोरोंक ना पूण रोमारिया तो घेवन आयला आनी ताचे मदें बरोबर हे नवेच मागलेले पाद्री न्यूली ऑर्डेन प्रिस्ट आनी ताचे बरोबर हे 6 जाणां हांव पळय प्रधान सेवक म्हणटालो तेय बी आमचे मदें आसले. आनीक पावटी फादराक हांव देव बरें करूं म्हणटा.
उभी राहूया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमची सवय असो आणि स्वर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. देवा मोगान शांतीन जिवन देवा पेल्या मोगान जिवन शांतीचो मार्ग सोदूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवन जुजे वादाचे नोवेना मागणे. उपकार करून तुम्ही म्हजे फाटल्यान म्हणचे. मोगाळा बापा, तुझ्या पुतान आपल्या दोळपणाच्या अजापांनी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी वोपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवका भाग्यवन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याच्या स्फूर्तीन आणि आंकवार मारेच्या आसऱ्याकार आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो आणि आमी सगल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावून तुका जाय ते माग. हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भाग्यवन जुजे वादाच्या पावलांनी चलून राग क्रोध पयसावून शांती समाधान जियोंक भास दिवन घरा वेतना गीत गावया. जुजे वाजा आमच्या भावा. भाग्यवन जाल्ल्या आमच्या भावा विनोद्यान तुजी बसत पावय. साक्षी दिवचीचो गावात पोसो उर्बेलो आमकां सागय. तुजे वाजा आमच्या भावा तुजी पासो आर्गा मोहिमा.